पोर्तुगीज आनी देवळां मोडली तेच्या विशीं एक स्टेटमेंट केल्लो तुमी. हांवें स्टेटमेंट असो केल्लो की जी देवळां पोर्तुगीजांनी मोडिल्ली ती देवळां लोकांनी भाविकांनी आनी महाजनांनी ऑलरेडी बांदला. आतां ज्या कडेन ही देवळां मोडल्या ती देवळां जर त्या जाग्यार बांदतले जाल्यार ती सुरवात खंय ना खंय तो जागो रिकामो आसा थंय करपाक जाय. पण अशी खंयची देवळां मेजर तुमी पळयता खंयची ती मोडल्या ती? खूब आसा ज्या कडेन फॉर एग्जाम्पल आमच्या महालक्ष्मीचें देवूळ कोलवे मोडिल्लो तो जागो अजून कोलवे तसो आसा. असेंब्ली भितर हो विशय मांडून तेका चालना दिवपाचो प्रयत्न तुमच्या वटेनच्यान जातलो काय? असेंब्ली भितर हो विशय मांडून तेका त्या प्रश्नाक चालना दिवपाची नाही, हो प्रश्न ऑलरेडी मुख्यमंत्र्यान आपल्या जे भाशण केलां जे बजेट भाशण केलां त्यातून 20 कोटी प्रोविजन केलें म्हज्या म्हायती प्रमाणे. हांवें सगळें बजेट वाचूना पूण हांवें अजून ती पूर्ण स्पिचूय वाचूना पूण मुख्यमंत्र्यान जें भाशण त्या दिसा केल्लें हांवें पूर्णपणे आयकलां आनी त्या आयक्यू हेतून ताणें 20 कोटीचें प्रोविजन ह्या देवळांक केलां. आनी येदागताचेर जर एज अ मंत्री म्हणून म्हाका जर तातूंत मेळ्ळें तातूंत काम करपाक म्हाका बरें दिसता.